स्वर्गेस्त मनोहर पर्रीकर हांच्या नावान स्पोर्ट्स एक्सलंट सेंटर आम्ही कुशावती डिस्ट्रिक्टात म्हणजे काणकोण तालुक्यात आम्ही सुरुवात करता आणि ते सुरुवात करता आसतनाच की प्रामुख्यान ग्रामीण भागातले जे खेळगडे आसात की तांचे आशिल्लें जे टॅलंट आसा हिडन टॅलंट आसा ते विकसीत जावचें आणि तांकां एक फूल फ्लॅश फॅसिलिटी तांकां मेळच्यो की त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी विचार करता की आज गोंयांत आमी आमच्या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटच्या एसएजीच्या वतीन कितलेशेच कोचीस आनी कितलेशेच सेंटर चलता पूण गोंयांत पडणारो पावस गोंयांत पडणारे बाकीचे सगळे म्हणजे एक्झाम बाकी ह्या सगळ्या गोष्टींचो विचार केले जाय आणि तातूंत जे आसा न्ही स्पोर्ट्स कल्चराच्या बाबतींत विचार केलो जाता तशें तरेचें कल्चर ना आणि त्या लक्षांत आयले मुळेच आमी की ह्या सेंटराच्या माध्यमांतल्यान की 5 गेमी भितर आमी 100 भुरगे सिलेक्ट करपाक सोदता आणि त्या 100 भुरगे दिसाक जवळजवळ 4 वरां ते प्रॅक्टीस करतले आणि तातूंतल्यान तांचे फिजिकल फिटनेस आणि त्याच बरोबर तांचे आशिल्ले टॅलंट आसा ते विकसीत करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान प्रयत्न हांगा चल्ला गोंयांतल्या पहिल्याच प्रकारचो प्रयोग आमी गोंयांत आमी सुरवात करता आणि सुरवात करता आसतना की बरे कोचीस दिवपाक सोदता आणि बरे शिस्तबद्ध पद्दतीन जे आसा न्ही की कशा तरेन जे आसा न्ही हांगा स्पोर्ट्स टॅलंट विकसीत जावन की ते नॅशनल लेवलाचेर इंटरनॅशनल लेवलाचेर कशें पावोवंक शकता आणि तातूंत जे आसा न्ही की गांवांनी आशिल्ले हिडन टॅलंट आसा ते कशें राज्या खातीर आणि एक बरो सिटीजन जावचो त्या खातीर कशें जावंक शकता म्हणजे एक मॉडेल जो आमी करता आणि हो जर मॉडेल सक्सेस जालो असो जर जायत न्ही दर तालुक्याक एक अशा प्रकारचे सेंटर दिवन जे आसा न्ही की गोंयभरांतले हजारभर आमी खेळगड्यांक वेगवेगळ्या गेमी भितर आसा न्ही विकसीत करपाचो प्रयत्न हांगा चल्लो आसा आणि त्यामुळे म्हाका पुराय खात्री आसा ज्या तरेन आमी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटच्या सगळ्या लोकांनी म्हणजे डायरेक्टर पासून सेक्रेटरी पासून आमी सगळ्यांनी म्हणजे ताजे एक विचार आमी केल्लो आसा एक चिंतन केल्लें आसा आणि त्या चिंतना अंतीच जे आसा न्ही ह्या सेंटर हांगा आमी सुरवात करता त्यामुळे म्हाका दिसता की आज गोंयभरांतले की पेडणे पासून काणकोण पर्यंतचे सगळे जे भुरगे हांगा आयिल्ले आसा आणि निश्चितपणे आज तांचे सिलेक्शन जातलें ही सिलेक्शन प्रोसेस चालू आसा आणि त्या सिलेक्शन प्रोसेसांतल्यान की आमकां 100 भुरगे आमी सिलेक्ट करतले आणि त्या 100 भुरग्यांक योग्य तरेन नर्चर करपाचे टॅलंट आमी विकसीत करपाचो जो प्रयत्न करता कसो रिस्पॉन्स आसा सिलेक्शनाक सिलेक्शनाक म्हाका दिसता आज आमी म्हणजे वास्तवीक आमकां 100 भुरगेच जाय पूण आज तशें पळयल्यार ते सिलेक्शन आसा 200 पेक्षा चड भुरगे आसा की त्यामुळे म्हणजे अवेरनेस कमी आसून सुद्दां जसं इतले मोठे प्रमाणांतले भुरगे जेन्ना आसा त्यामुळे निश्चितपणे आसा न्ही की पेरंट्स भुरगे आणि सिरियस घेतलेले आसा अशें लक्षांत येता की आमच्या डिपार्टमेंटच्या लोकांनी सिरियस घेतलेले आसा अशें लक्षांत येता सर तुमकां कितें दिसता की हे जे आमी सेंटर स्टार्ट करतकीर फुडें जे आमचे ऑलिंपिक्स आसा तेतून आमकां ह्या भुरग्यांक व्हरपाचो असो तुमची ती एक संकल्पना आसा निश्चितपणे म्हजीच न्ही आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन 2036 ऑलिंपिक आसा न्ही भारतांत आमी ऑर्गनायज करतले आणि ते ऑर्गनायज करता आसतना की आमकां फाटीं आमकां जम्मू काश्मीर हांगा की श्रीनगर हांगा जी चिंतन बैठक जाली त्यामुळे प्रत्येक राज्याक टार्गेट दिल्लें आसा आणि तातूंतल्यान जे आसा न्ही आमच्या देशांतले आमी जेन्ना ऑलिंपिक ऑर्गनायज करतले जाल्यार आमचो नंबर जो आसा न्ही एक आज जे आमकां दिसता की ताचे पेक्षा कितलेशे पटीन फुडें व्हरपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान जावं ते इन्फ्रास्ट्रक्चराचे आमी प्रयत्न करता जावं तांचे टॅलंट विकसीत करपाचे दृश्टिकोनाचो प्रयत्न असो एक मोख आमकां सगळ्यांक दिल्लो आसा आणि ताचो भाग म्हणून जे आसा न्ही हे सेंटर आमी सुरू करता